मुरगांव नगरपालिकेचो नगराध्यक्ष नंदादीप रावतान शुक्रारा दीस मुरगांव पालिकेचो शिल्की अर्थसंकल्प मांडलो. नगराध्यक्ष रावतान 2020-21 वर्सा खातीर मांडिल्ल्या 3,57,80,000 रुपयाच्या शिल्की अंदाजपत्रकाक नगरपालिकेच्या 11 विरोधी नगरसेवकांनी बहिष्कार घातलो. नगराध्यक्षान मांडिल्ल्या 350 कोटी रुपयाच्या अंदाजपत्रकाक कसलोच वालोर ना. अर्थसंकल्प शिल्की जावपाकच शकना अशें विरोधी नगरसेवक म्हणटात. ऑल फिगर्स आर फिक्टिशियस, लायक जस्ट इन्फ्लेटरी बजेटिंग फक्त फुलोवपा लागून केला. हातून जर तुमी पळयलें जाल्यार हांगा रिकवरी 1920 रिकवरी जाल्या 107 lakhs 1.7 lakhs आनीक आतां आनी 4,53,00,000 जातले. टोटल 1,61 lakhs सुमार त्यांची रिकवरी जातली. आनी बजेट केल्ले आमी की 300 crores लास्ट इयर. सो देर इज नो रिकवरी. आनीक आतां फुडले 2021 10 crores हें दाखयलां, कितें बजेट दाखयलां रिकवरीची. आनी अशें करून तुजे फिगर पळय तुमी ते हें केल्या फिक्टिशियस फिगर्स पळय घातल्या, इन्फ्लेटरी फिगर, ताजेर तुका हें बजेट म्हाका तरी दिसता की हें तुका सरप्लस ना. हांगा फक्त तेणी एक्सपेक्टेड म्हणून घातला, एक्सपेक्टेड ऑफ रिकवरीज फ्रॉम HPCL IOC अशें तेणी घातल्या एक्सपेक्टेड. बट आय डोंट थिंक 1,000 वेर इज 1,60,00,000 and वेर इज 10 crores. तेजे पयलीं जाल्ली 1,73,00,000 म्हणटरी हांगा हांव आतां ह्या दिसान पळयता लास्ट 8-9 months तुका पेमेंट घालपाक हांगा जेणे पयशे ना. एवरी टायम द पेमेंट हॅज बीन डिलेड फॉर वर्कर्स. आनीक आमकां दिसलें कितें दुसरें तुका डेवलॉपमेंटल वर्क्स आमच्यांनी लिस्ट धाडलें DMAक, जाल्यार DMAन तांकां तें रिटर्न धाडलें बिकॉज इट इज नॉट करेक्ट, इट इज नॉट एज पर द टर्म्स एंड कंडिशन्स. आमी क्वेरी काडून धाडल्या आनी तें लिस्ट हातून घातलें आसा तेंच्यांनी बजेटान. So I felt that this figures are fictitious and we should not be a part of this mismanagement, and so we all oppositions have boycotted it. आयज आमी सगळे ऑपोजिशनान जे काउन्सिलर आहात तेंच्यांनी ही बजेट मिटींग जी आसा ती आमी बॉयकॉट केली. ताका सगळ्यात फर्स्ट रिजन म्हणटा तो जे बजेट तेंच्यांनी आयज केला ते बजेटाची कॉपी आमकां फक्त फाटल्या 3 दिसांक मेळ्ळी. बजेट म्हणटा तो अख्ख्या वर्साचे तुका एक फायनान्शियल अरेंजमेंट आसता ती टू रन द म्युनिसिपालिटी कॉर्पोरेशन. आनी फायनान्शियल अरेंजमेंट अशी आसता कितले अलोकेशन्स जाला, कितले रिकवरी आहा, हे सगळे फिगर असतात आनी ती आमकां स्टडी करपाक पुराय वेळ मेळूंक ना. पण त्याच्या थोड्या ग्लान्स आमी जेन्ना घेतलो त्याच्या भितर आमकां कळून येयलें की तेंच्यांनी एक्सपेक्टेड जे फिगर आसात पळय ते हिस्पा भायर घेतले आहेत. फॉर एग्जाम्पल आतां आमच्या क्रिकेट सरान म्हटलां तशें एक्सपेक्टेड फिगर म्हणजे 10 crore दाखयता तो, जाल्यार फाटलो जर खंयच्याय वर्सा जर रेकॉर्ड पळयशी जाल्यार 1,70 lakhs 1,07 lakhs 1,80 lakhs अशा प्रमाणे रिकवरी जाता. पण तेणी एक्सपेक्टेड तेणी 10 crore दाखयला आनी सरप्लस बजेट दाखयला. हांव विचारपाक सोदता आमच्या चेअरमॅना कडेन, आमच्या चीफ ऑफिसराक, जर सरप्लस बजेट इतलें जावंक शकता जाल्यार एवरी टायम सॅलरी घालता आसतना आमकां FD ब्रेक कित्याक करची पडटा, रिजर्व फंडांतसून पयशे काडचे कित्याक पडटात. आनी जेन्ना क्रितेश गांवकार म्हणटा तो चेअरपर्सन आसलो तेन्ना रिकवरी हो इतलो बरो मॅनेज जातालो. जाल्यार आतां रिकवरी ते कितें करतात, ऑफिसर्स वयतात जाल्यार सिलेक्ट एंड टार्गेट करतात. जे आपलो मनीस इतलो काय ताका फाटीं हाडप, थंय रिकवरी करूंक दिवप ना. अशांनी आमची म्युनिसिपालिटी त्रासान पडटली, एक दीस फायनान्शियल क्रायसिसान येतले आनी त्याच्या खातीर हे लेबरांक भोगचे पडटले. आयज जितले लोक थंय कामगार आहात तांकां भोगचे पडटले. आनी सगळ्यात व्हेरी इंपॉर्टंट म्हटल्यार आयज म्युनिसिपल गॅरेजीक तेंच्यांनी जो फंड एलोकेट करपाक तो कितलो केला. आयज थिंगा एक प्रॉपर मिशिनरी ना काम करपाक, लोकांची सुविधा करपाक, जाल्यार थंय कांयच एलोकेशन तेंचे व्हडलेशें दिसना. तेचेर तेंच्यांनी टोटल निग्लेक्ट केला तो पार्ट. आनी हेच्या खातीर हे मिसमॅनेजमेंटाचो वी शूड नॉट बिकम अ पार्ट ऑफ इट. सो वी आर रिमेन आउटसायड. अर्थसंकल्प हो नगरपालिकेचो आसता तो सगळ्या नगरसेवकांक खातीर, म्हाका एकट्याकच न्ही. नगरपालिकेच्या सगळ्या नगरसेवकांनी अर्थसंकल्पाक हजेरी लावची गरज आशिल्ली. मात ते कित्याक आयले ना हें हांव नकळो अशें नगराध्यक्ष नंदादीप रावत म्हणटा. आयज रेवेन्यू सरप्लस बजेट आमचो 357,80,000 आनी कॉन्सोलिडेटेड सरप्लस बजेट 1,536,77,000 हो बजेट आमचो आसा. बजेट बरो जालो. आमी खुबशीं प्रोविजनां थयल्या, रिटायरमेंट जावपाक आहा पळय तांकां लागून आमी स्पेशल आमी फंड्स थयलेले आहा ते बजेटान आसा. आमी गार्बेज प्लांटा खातीर थयला, डेवलॉपमेंटा खातीर थयलेले आसा.
आनी डेव्हलपमेंट कामांय धाडलेलीं आसा आनी आमचे कडेन अजून 15 करोड बॅलन्स आसा आनी सपोज हे 15 करोड आमी मोडले म्हटल्यार आमी डेव्हलपमेंट केली तरूच 15 फायनान्साचे आहा ते आमकां आनी वाडोवन येतले. सपोज आमी हे कामां धाडूंक ना, सपोज आनी रिजेक्ट जाली कित्याक लागून जात जाल्यार आमकां हो 15 फायनान्साक पयशे आमकां कमी येतले. तेका लागून हांव रिक्वेस्ट करता की गव्हर्मेंटा कडेन की वास्को ही ए क्लास म्युनिसिपालिटी आसा आनी आमी बजेटान ऑलरेडी घातलें आसा डेव्हलपमेंटाचेर. तशेंच आमचो लिगर्सी वेस्ट म्हटल्यार आमी 1,20,000 लिगर्सी वेस्ट आहा तेका लागून काम सुरू जाल्लेलें आसा. एक्चुअली बजेट हो म्युनिसिपालिटीचो अधिकार, कावन्सिलरांचो अधिकार, जे जे आमी डेव्हलपमेंट करूंक सोदता आमच्या वॉर्डान, आमच्या म्हटल्यार कॉन्स्टिट्युशन एरियेन, तेका लागून कावन्सिलर हांगा आसूंक जाय आसलेले. बजेटानूच डिसायड जाता आमी फुडें कितें करतले आनी पयलीं कितें केलां तें तेजेरूच डिसायड जाता आनी फुडले आमी आतां 5 वर्सां कशीं काडटले ते हे बजेट डिसायड करता. तेका लागून हे कावन्सिलर कोण येवंक ना, हांव खबर ना कित्याक लागून येवंक ना ते, पूण बजेट मिटिंगेक तरी ते येवपाक जाय आसलेले. हांवें ऑलरेडी इवन हांवें मदीं मिटिंगेक स्टॉप करून मिटींग म्हटल्यार तेका नोटिसीस पावल्या, बजेट बूक आमचो पावला ते हांवें चॅक केलें. पळयत जाल्यार सगळे 25 कावन्सिलरांकूय आमचे बजेट बूक पावलेले आसा आनी ते म्हाका कित्याक येवंक ना तें खबर ना.